मायाची पयली तारीख भाग्योन झुजे वावराडी आची दोबाचीक परब। मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 13 ओळी 54 ते 58। जेजू आपल्या खाशा देश गावान वचून तांच्या देवस्थानान अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी वेंचणुकां करची पदवी हाका खंयची? हो तोवियाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती हाची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचे मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें। पूण जेजून तांकां म्हटलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरान मान मेळना। आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशी वेंचणुकां केली नात। जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता। नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी भाग्योन झुजे वावराडी हाची दोबाचीक परब समोरमतांव। देवान झुजेक, एका सुतार काम करणाऱ्या मनशाक जेजूचो संवसारान बापूय जावंक निवडून काडलो। ह्या झुजेन आपल्या सुतार कामाच्या वावरान आपल्या कुटुंबाक म्हटल्यार मारिया आनी जुजे हांचो सांबाळ केलो। आमचो जण एकल्याचो वावर कितलो मोलादीक हेच ह्या परबेच्या दिसा इग्रोज मात आमकां सुचयता। आमी आमच्या जण एकल्याच्या वावरा वरवीं आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचे पालन पोषण करताव। आमची आळसाय पयस करून आतांचो वावर करताव। कोस करून घाम गाळून आमचो संसार सोबीत सुंदर करूंक आमकां जण एकल्याक आयची परब सुचयता। कसलेंच काम उणे मोलाचें न्हय, तें लज नासतना आनी प्रामाणीकपणान करूंक गरजेचें। जेजूक एका सुताराचो पूत म्हूण ह्या संवसारांत म्हणूंक आवडलें। म्हणटच प्रत्येक वावराचें मोल वळखून खंयचोच वावर आमी उणो लेखी नासतना आनी आमच्या वावरांतल्यान संवसारान सोबिताय, सूख, शांती, खुशालकाय हाडूंक भाग्योन झुजेच्या विनवणेन देवा बापा लागीं आमी मागुया। आमेन।